बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. देव बरो दिसतो तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिवं. आनी ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. तुमची खाजगी इंतेसां मागणी आसा ती मनान दवरात आनी काळजान दवरात. पूण ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती आतां देवा बापा मुखार आमी दवरया. स्पेशल इंतेसां पेद्रू पावलो पेरेरा यांचे पासत, ओतम्या पासत फेरी बरेटो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, रॉक आंतोन आनी बर्नर्ड मिस्किटा आनी वेनीत फेर्नांडीस हांचे पासत आमी मागया. तर ह्या वेळार आयज आमी बागयोंत पेद्रू आनी पावलो दोरमदूत हांची दोबाजीक परब समरवता. ह्या फेस्ताक जागरणाचें मीस आसा आनी दिसाचें मीस आसा, व्हडलो दोबाजो आसा. तर हेच ते मनीस रोगता मासाचे उत्सुक सोयंबाचे आपले रोगत वारोवन पवित्र सोबा तांणी रोयली. सोम्याच्या कोश्टांची काल्स ते पियेले आनी जावंक पावले देवाचे मोगाचे. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकांय दर दिसा खूब अडचणी आसतात, त्रास आसतात, तेन्ना आमी वयल्या वयर घेवंक फावना. पूण तें सगळें जेजूच्या एकवटान दवरून तें सगळें पवित्र करूंक ताची कृपा आनी गोठाय मागूंक जाय. तर आमी ते भाशेन जिवंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें मागया. सगळीं जाणां बरोबर. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागयोन सदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie. Tu बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमची मागणी आयकून घे. मोहिमा देवाकून सोडगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेची जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. मोहिमा देवाकून सोडगी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. मागुया. सोरपो द्वेदात देवा बागयोंत पेद्रू आनी पावलो तुज्या दोरमदूतांची दोबाचीक परब समरुंबूंक आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मुन्यारीपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाच्या देणें तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमकां सदां आनी सर्वोत्तां पाळूंक तूंच आमकां गोठाय दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. त्याच काळार पवित्र सोबेच्या थोड्या वांगड्यांक हेरोद राजा पिडापीड दिवंक लागलो. जाकोबाक जोवांच्या भावाक ताणें तोर्सादीन जिवेशी मारलो. हें जुदेवांक मानलें म्हूण पळोवन ताणें पेद्रूकूय दवरूंक लायलो. हें फूग नासलोलें उंड्याचे पोरबीचे दिसांनी घडलें. पेद्रूक धरलो, बोणकोणीन घालो आनी चौगां शिपायांनी ताका राखचो म्हूण हुकूम घालो. पास्कांचे पोरबे उपरांत पोरचे मुखार तो पेद्रूक उबो करूंक सोदतालो. पेद्रू बोणकोणीन आसलो तितलोय वेळ पवित्र सोबा ताचे पासत तांबो नासतना देवाक मागणें करताली. हेरोद पेद्रूक पोरचे मुखार उबो करूंक सोदतालो. त्या दिसाची आदली राती पेद्रू दोगां शिपाये मोदें न्हिदलोलो आसलो. ताका 2 सांकड्यांनी बांदलोलो आनी पारेदार बोणकोणीचें दार राखताले. ओचितूच थंय सर्वेस्पराचो दूत उबो जालो आनी तें कूड उजवाडान भरलें. पेद्रूच्या भुजाचेर हात मारून देवदूतान ताका उठयलो आनी म्हणलें, वेगीं उठ. थंयचे थंयच ताच्या हातांच्यो सांकळी भूंय पडल्यो. तेन्ना देवदूतान म्हणलें, तुजो पोट्टो बांद आनी तुज्यो वाणो घाल. पेद्रून तशें केल्या उपरांत देवदूतान ताका म्हणलें, तुजें आंगावलें घाल आनी म्हजे फाटल्यान ये. पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. पूण दूत सांगतालो तें खरेपणी घडटा म्हूण तो नकलो आसलो, कित्याक तें एक सोपण म्हूण तो चिंततालो. पारयाचो पयलो आनी दुसरो जागो उतरून शारांत पावयता त्या लोखंडाच्या दारवंट्याशी ते पावले आनी तो आपशींच तांकां उक्तो जालो. भायर सरून ते एक आख्खो रस्तो चल्ले आनी थंयचे थंय देवदूतान ताका सोडलो. तेन्ना सोयरानार येवन पेद्रून म्हणलें, सोमयान आपल्या दुताक धाडलो आनी हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेवांचो लोक रावतालो तातूंतलो म्हाका वाटयलो म्हूण आतां म्हाका खरेंच कळून आयलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हणुया, सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. सगल्या वेला सर्वेस्पोराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंटांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सवें म्हज्या ओतम्यांक ओडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. म्हज्या सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताची नांवां वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. सगल्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब.
सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. ताच्या सेवकां भोवती वेदो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. साबाब, सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो सर्वेस्पर म्हाका निवारता. भागवंत पावलून तिमोथाक बरोवले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांव आतां भिजलेली बोली कशी आसा आनी म्हजो जीव एकदम लागीं पावला. हांव बरें झुजलों. धांवची वाट आसली ती हांवें धांवून काडली. हांवें सांबाळलो शेकी म्हाका दवरलेलो आसा तो प्रमाणीकपणाचो मुकूट सोमी सोपतीवन मुसुबदार त्या दिसा म्हाका दितलो म्हूण दितलो म्हाकाच न्हय पूण ताच्या याशनाक पत्रकता तितल्यांकूय. पूण म्हज्या उद्देशी शुभ वर्तमान पूर्ण परगोट्टी जावची खातीर आनी सगळ्या विदेशांची ती आयकुची खातीर सोम्यान म्हाका आदार आनी घोटाय दिली आनी शिवाच्या तोंडांतलो म्हाका निवारलो. सगळ्या नश्टांतलो सोमी म्हाका वाटायतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यांत म्हाका सलामतीक पावयतलो. ताका मोहिमा सासणाच्या सासणाक आमेन. देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवटे ताचे जैत वरचे नात. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy sorvesporak. Sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे सेजारियाच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या शिष्यां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां स्नान जातात जुवांव, कोण एलिजा, दुसरी जेरमियास वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, सिमांव, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रक्त मांसान न्हय पूण स्वर्गरास्त्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलें. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खडप आनी हे खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत वरचे नात. हांव तुका सुर्गेच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गांत बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलेलें जातलें.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळ्यांनी रेबॅक पळयलां न्हय. रेबॅक वाजयता तें ताका फकत 4च ते आसात, स्ट्रिंग्स आसात. पूण ताचेर, आनी ते इतले ल्हान आसा, पूण ताचेर कितें म्युजीक काडूंक जाता. पूण कोणाच्यान तें काडूंक जाता? कोणाच्यानूय आमच्यान शिकोंक ना जाल्यार तें काडूंक जावचें ना. पूण शिकपाक खूब वेळ लागता आनी खूब शिकपाचें आसा. कितले ट्यून आसात ते शिकून काडले म्हणटूच एक मनीस एक्सपर्ट जाता. एक्सपर्ट जाल्या उपरांत तरी पूण ताका भितरल्यान जी कला आसा ती मागीर भायर सरता. तो नवी रचण्यो घडोवन हाडटा. पूण एक कश्यो हाडटा तो? ताचे वस्तुंगी ना, भितर ताका उत्तेजन मेळटा आनी तें पवित्र आत्मो आमकां दिता. पूण आमी जाणून जावंक जाय की देव थिंचर आमचे बरोबर वावुरता. आतां आमचे कुडींत खूब सांदे आसा. प्रत्येक सांदो त्या त्या प्रमाणे तो घडोवन येवंक जाय. आनी घडोवन आयली की ना मागीर आमी सगळो वावर करता. तातूंत आमी म्हण तूं कोणाचेर अवलंबून रावता? आमचेर. पूण आमचेरूच न्हय, त्या आमचेरूच रावत तर आमी जो कोण आतां तें वाद्य वाजयता ताची तितली कला जावंक ना. थोडेंच वापरतले आमी. तर सुबेज तर आमचें जिवीत वापरूंक जाय जाल्यार फकत देवूच जाणो कशे भाशेन आमकां आनिकूय फुडें व्हरूंक जाता पळय तो. तर ते भाशेन देवान आमकां सगळे जाणांक रचल्या एका कारणा पासत. आमी सगळे ताचे कुडींत सांदे. पूण प्रत्येक सांदो आपणाचे वस्तुकी म्हण तूं वावुरता. पूण आमी जाणून जावंक जाय वावुरतना पर्यंत देव आमचें सगळें आसा आनी तो आमकां दिशा दिता आनी आमकां कृपा दिता मातशी फुडें वचपाकूय. आनी सुबेज तर आमी ताका दीत जाल्यार आमची सुबेज प्रगती जातली. तेच भाशेन आयज आमी पळयता ह्या दोगा मनशांक देवान निवडले आनी तांकां तांची कला वाडयली. एकलो जावन आसलो खारवी, दुसरो जावन आसलेलो शास्त्री. हो खारवी म्हण तूं ताणें अभ्यास बा कांय करूंक ना, फकत दर्यान मासली मारून कशे भाशेन मासली आनी सुबेज काडूंक जाता तितलोच ताचो वावर आसलेलो आनी खूब रिस्क आसताली तितून, तें जाणा आमी. हो शास्त्री बरें शिकोन तो कोण जालो? ती पळय टेंट आसता, तोंबू आसता, टेंट मेकर जालो. कित्याक थिंचो त्या अरण्यांत ती टेंट एकदम म्हत्वाचें आसलेली. कित्याक थिंचो बांदपाक त्या अरण्यांत वेताना तसली टेंटां जाय, ती बारूंक तोंबू जाय. सो तो टेंट मेकर आसलेलो. असल्या मनशांक देव आपयता. एकलो जो खारवी आसलेलो तो मासली मारतना जेजू ताचे बरोबर वेता आनी ताका सांगता घाल रे तूं. तो म्हणटा आयज मेवचें ना कांय, कित्याक आमी आख्खी रातभर मासली मारलेली आसा पूण कांय मेवंक ना. हांव सांगता म्हणून घाल. बरें तूं सांगता म्हणून घालता म्हूण लागलो आनी इतली ताका मासली मेवली. त्याच प्रमाणे वो पावलू, सॉल म्हणटालो ताका, तो मनशांक मारतालो. कोण? जे कोण शास्त्रा प्रमाणे जियेन आसलेले आनी आपणाक जाय पळय तशें दुसरे भाशेन कोत्ताले, जेजू क्रिस्ताचे शिश्य आसलेले, तांकां तो धरतालो आनी मारून उडयतालो, कोणकोणीत घालतालो, त्रास दितालो. असल्या मनशाक जेजू मेळटा आनी ताचे दोळे भावार्थाचे उक्ते कोत्ता. तो सगळे जाणा आसलेलो हें सारकें कोत्ता म्हणून तो, पूण तें सारकें नासलेलें. ताचे भावार्थाचे दोळे उक्ते जाल्या उपरांत तो जेजूचो सारको पाटलावदार जाता. त्याच प्रमाणे पेद्रू म्हणटा सायबा हांव एक पातकी मनीस, हांव कांयच नकळो, हांव इतलें जाणा जावन तें कांयच न्ही म्हजें, पूण तूं सगळें जाणाय
तुजेंच आयकून हांव सगळें करतलो. आनी तेन्ना तांकां तो शिकवण दिता आनी जेजू मागीर तांकां विचारता हांव कोण. ते पर्यंत ताणें आपणाचे वस्तूंक म्हणूंक ना. जेजून ताका सांगलें हें म्हज्या बापायन तुका कळीत केलेलें आसा. म्हणून पळयात भयणीनो आनी भावनो, आमचे वस्तूंक तें जायना. देव आपलो पवित्र आत्मो आमकां दिता आनी आमचें सगळें फुडें वता. आनी तो जेजू ताका सांगता तूं सिमांव, तूं आतां पेद्रू, ह्या खडपार हांव जी इगोर्ज बांदतलो. म्हणजे कितें आमकां सगळ्या जाणांक ताचे उद्देशी आमकां एक दिशा मेळटली. आनी हे भाशेन घडोवन हाडलेलें आसा. 2000 वर्सां जाल्लीं आसा. पूण हें फुडें वचच्याक ताणें पावलूक निवडलो. पावल उजाड आसलो जुदेवा मदेंच जेजू क्रिस्ताची शिकवण शिकोवपाची न्हय, पूण फुडें जे कोण ओण बावार्थी आसलेले तांचे मदें. आनी हाका लागून आख्ख्या संवसाराक पावल भाशेन कितले मिस्योनार वचोन जेजूची खबर सांगलेली आसा. आनी आमी पर्यंत आमकां कोणें हाडली? सांत फ्रांसीस शावेरान आनी हेरां म्हणना हितूं बावार्थ्यांनी, देवाच्या मुण्यारांनी. पूण ताणें आमकां पयली ती दिशा दिली आनी हाका लागून आमी सगळीं जाणां क्रिस्तांवां जाल्या. तर हे भाशेन देव तांकां निवडटा. पूण तांच्या जिवितान खूब त्रास, कश्ट, दोग भोगचे पडले. पूण ते ताणें खुशालपणी पत्करले. कित्याक लागून? कित्याक जेजून तर आमचे पासत इतलें आपलें रगत वारयलें, इतले कश्ट केले, जाल्यार आमी ताचे सांदे म्हणटोत आमी तेच भाशेन कश्ट दोग सोंसतल्या. पूण सदांच दुसऱ्यांक बक्षितल्या. कित्याक ती नोकळो कितें कोत्तात पळय ती. पूण ताचे पासत तांकां देवाचो मोग दाखोवच्याक आमचें जिवीत एक बली कशी आमी समर्पितल्या. ते भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय भयणीनो आनी भावनो. आनी खूब जाणांचें ते भाशेन जालेलें आसा. आमचो वावर कोत्ता पळय थिंचरूच आमकां देव उत्तेजन दिता, स्फूर्ती दिता. आनी जितली आमची चिंतना भावना आमी जेजूच्या ताब्यान कोत्ता तितलो तो आमकां आपली शिकवण दिवंक लागता. तें काडटा आमचे सरशिलें, आमकां शांती दिता आनी आमची मनां उजवाडायता. ताच्या स्वतान आमी घडोवन येता आनी ताचे वाटेन आमी चलोंक लागता. ते भाशेन जावच्याक ह्या वेळार पेद्रू आनी पावल कडेन आमी मागया आमकांय तेच भाशेन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत घडोवन येवच्याक. सगळीं जाणां आत अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत भरोन येता. सगलें आमचे भितर आहा तितलेंय बरें वायट सगलें चिंतना, भावना, चाल जेजूच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 म्हणून सगलें भितर आहा तितलें भायर काडया. आनी तो तें नितळ निर्मळ करतलो. बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो. काडीत आसा तो अणभव आमी घेवया. आनी हे परी थोडो वेळ आमी ताचे बरोबर सारलो म्हणटोच आमी नितळ निर्मळ जाता. जशे भशेन एक आणी आमी 5 मिनटांनी साफ कोत्ता ते भाशेन जेजूच्या एकवटान रावलीं घेना रोखडीच आमी नितळ निर्मळ जावन ताचे पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमी मागीर फुडें उलयतल्या, वावुरतल्या आनी आमचें जिवीत ताच्या एकवटान सादतल्या. जेजूक आमी एकवटान आतां आसा. सगळीं आमची इंत्या आसा देवा बापाक ओपून दिवया आनी उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोतमानता देवाक, सोर्पवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन सांबावलो. आंकवार मारयेंत तांय जल्मलो. पोंस पिलाता खाल ताणें कश्ट सोंसले. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सोर्पदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय थावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची आतां बेठवणी घेवया. गीत घेवया पेज 28 C1.
आमचे दोन हात उबारून. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया. आमचे दोले उबारून देवा वावरू पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोगो ओपुया. दुनिया तुजेच बरेपणान हाडटा हुंड्या सोऱ्या दाना. जातली रोगडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाना पिवना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमचे बापा, आमी तुका भेटोवंक हाडल्यात त्या दाना बरोबर बागेवंत धर्मदुतां पेद्रूची आनी पावलोची खोतखोतीत विणवणी तुजे मुखार पावूं. ताचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजाच्या एकवटान ही भेटवणी करून तुका मानता तसली जावंक आमकां फाव कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व कालेन सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोश बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या महान धर्मदुतांक वंदिता आमी. पेद्रून बावार्थ उच्चारलो सोगल्या वती पावलून त्याच बावार्थाची आमकां दिली समजोणी. पेद्रू इस्रायलाच्या विस्वासी हिंडांतली घडटली पवित्र सभा चलयली आनी चरयली. पावलू तुजो ताळो पोरजांक आयकोसो केलो आनी सगल्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत ताणें राष्ट्रांक एकठायली. शेकी त्याच बावार्थाक रोगतान साक्षी दिली ताणी आनी विस्वासी चाकरांचें इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोशान तांची किर्ती गाजयता. आनी दिवतां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतुरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस पोतू. स्वर्गानी संसार पोला तुझ्या वैभवान. उंचरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंचरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन ससूंकव्याच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गूट पोरगोठुया. तुझ्या कुसानी पोनांची वंपना उर्वी तुवें आमकां सोडयली सौम्या. संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती तुज्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सदांच आमी जियेता. तर ह्या एकवटान आमी ताका आमचे सगळेंच समोर पळोवया आनी ताणें आमकां ताका जाय पळय तशें आमचें जिवीत वापरूंक आतां आमी ताची सगळीं आमची इंतेसां मनांत धरून म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवचन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आनी हांगसर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परोस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां.
ह्या वेळार तुजें भोवमूलीक मास फकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 71 D42. तुजेच पाटल्यान येता जेजू. तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कोवल्या. बुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवास्तान. ओरोनाचा सुख्या जाग्यार जेजू आमच्या उदकातिकान. तुजेच पाटल्यान येता जेजू आमच्या कोवल्या. बुकेन आमी मोता जेजू आमच्या उंड्या. ओरोनासत दोंगरा सोडीर जेजू आमची शुपांच विचार. आमची निर्बोल ओस्कूत कुडीक जेजू आमचे जिवीत सासणी. मागुया.
सर्वेस्परात तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गोवण्या बरोबर जेजूच्या बलिदानात आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी शेवल्यांत. ह्या संस्काराचे गोठायेन आनी भाग्यवंत पेद्रूचे आनी पावलूचे विणवणेन सदां तुजे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आनी तुवें विसरल्ल्या गोवण्या खाल तुका विस्वासी रावंक आमी आतां भास दिता आनी ही भास पाळूंक तुजी कृपा मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोर पोदिवदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जड एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 239 U18 पेद्रूक शेल्या गोंडवी. Pedro shelia gobli nemlor hina pasot morong toyar o viswashi salya shisar kitlo Jesu viswas teoloi o viswashi salya shisar kitlo Jesu viswas teoloi to kapira pinitolya palokkeloi posa guru prithvi tujhe na porgotong koshton dogdon जीव दिवंक रुसू पृथ्वी तुझे ना पोरगोटूंक कोश्टून दोगडोन जीव दिवंक रुसू.